आविलाची सांत तेरेजा अशें म्हणटा, देव आमकां बोगसूंक केदींच फाटीं सरोना, पूण आमी ताचें बोगसोणें मागूंक फाटीं सरोंक शकता. देव आमकां बोगसूंक केदींच फाटीं सरोना, पूण आमी ताचें बोगसोणें, ताची काकूत मागूंक फाटीं सरोंक शकता. होय मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचो देव मोगाळ, तो आमचो अप्रोमीत मोग करता, पूण जायते पावटी आमच्या असोकतायेक लागून आमी ताच्या मोगाक दुबावता. आमी ताची कृपा मागूंक फाटीं सरता. पूण देव आमकां सोडिना. जितलेय पावटी आमी आमचे पातोक ओडकून ताची दूख दवरून बोगसोणें मागलें जाल्यार तो आमकां बोगसूंक सदांच तयार. तो आमकां ताची दया दाखोवंक सदांच तयार. आनी हेंच सोत आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत मेवता. आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकोलें आसा, प्रवादी एजरा देवा मुखार खालतीकायेन उबो रावन इज्रायल पोरजेचो वायटोवी जिवीत, पातकी सोयंब देवा मुखार दवरता. ती देवाचो मोग विसरली. ती देवाची कृपेक विस्वासी रावंक नात. पूण तरी पासून देवान तांकां सोडूंक नात. ताणें तांचो सदांच मोग केलो. आनी हाकाच लागून प्रवादी एजरा म्हणटा, देवान आमच्या गुलामपणांत आमचेर विसोर घालूंक ना आनी आपली काकूत सदांच आमकां दाखयली. तांचें मोदें इस्रायल पोरजें आनी देवा मोदें जाल्लो कोरार इस्रायल पोरजां विसरलीं, पूण देव तो केन्नाच विसोंक ना. तांणी तांकां आपल्या भुरग्यां भाशेन सांबाळलीं, राखलीं, गुलामपणांतलीं भायर काडलीं, ओरोण्यांत तांकां सांबाळलीं, सोर्गींच्यान मान आपूण दिवलें. होय मोगाच्या भाव भयणांनो, असोच आमचो देव. मोगाळ सोंसणीकायेचो काकूतसार देव तो. तो आमच्या पातकांक लागून आमकां सोडून दिना. तो आमच्या पातकां मेजूंक वचोना. तो आमकां सदांच बोगसूंक तयार. तो आमकां सदांच वेगीन दवरूंक सोदता आनी आमकां नवें जिवीत दिवंक आशेता. जितले पावटी आमी ल्हानविकायेन प्रमाणीकपणान ताचेशी वेता, आमची पातकांची दूख दवरता आनी बोगसोणें मागता, आमी ताची काकूत अणभवूंक पावतले. आमी ताचो शिमेर नाशिल्लो मोग अणभवूंक पावतले. आनी हेंच आमकां पयलें वाचप सांगता. ते परी शुभ वर्तमान आमकां एक गरजेची शिकवण दिता. जेजू आपल्या शिसांक वेगवेगळ्या सुवातेनी धाडटा, पाठयता आनी तांकां एक पदवी दिता. देंवचार काडूंक, पिडेवंतांक बरीं करूंक आनी देवाचें राज परगटूंक. पूण अजापाची वस्त म्हळ्यार पदवी बरोबर तो तांकां एक शिटकावणी दिता. तुमच्या सांगातीक कांयच व्हरों नाकात, कांय दुडू पोटली कांयच व्हरों नाकात. अशें कित्याक सांगलें काय जेजून? शिसांनी देवाचेरूच तीर भावार्थ आनी विस्वास दवरचो खूब गरजेचो. जो कोण जेजूचो खरो पाटलावदार जावंक सोदता ताणें देवाचेरूच भावार्थ दवरूंक जाय. आनी हाकाच लागून जेजून ही तांकां शिटकावणी दिली. आमी तरी देवाची जेजूची पाटलावदारां म्हणटात जाल्यार आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक खूब गरजेचो. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या वाचपांत आमच्या जिविता खातीर दोन मोलादीक देखी मेळटात आमकां. पयली देख म्हळ्यार एजरा भाशेन आमी खालतेकायेन प्राचीत करूंक आमकां पयलें वाचप आपयता. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जायते पावटी आमी पातकाची वाट दवरल्या. जायते पावटी आमी देवा सोडून कोर्सरून गेल्यांत. पूण देवान आमकां सोडूंक नात. तो आमकां रावता. आनी हाकाच लागून एजरा भाशेन आमी देवा लागीं बोगसोणें मागूंक खूब गरजेचें. आनी बोगसोणें मागपाक आमकां देवान हो कुमसाराचो साक्रामेंत दिला. ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमी आमची पातकां उडकून घेवंक, ह्या पातकांची दूख दवरून परतून देवा लागीं येवंक आमकां देवान हो सोयेक दिला. आनी अशें केल्यार आमी सदांच
ताचो मोग अनुभवूंक पावतले हांव तो आमकां कधीच सोडचो ना. आनी दुसरी देख म्हळ्यार शिसा भाशेन आमी देवाचें राज परगटूंक आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां शुभ वर्तमान आपयता. दर एका क्रिस्तांवाक बावतिजमा उदेशी हो कार्य मेळ्ळा. हो कार्य फकत पाद्रीचो माद्रींचोच न्हय, तो आमी सगल्यांचोच कार्य. आनी आमी कशें देवाचें राज परगटतले हांव आमच्या जिवितांत आमच्या वागणुकेंत दुसऱ्यांक बरें उतर दिवन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून आमी हें देवाचें राज परगटूंक येता. तर हें करतलें जाल्यार आमी आमच्या स्वताचे पदवेचेर न्हय पूण देवाचे पदवेचेर विस्वास आनी भावार दवरूंक खूब गरजेचो, जसो शिसांनी देवाचेर विस्वास दवरलो. आनी तेन्ना आमकां देव जायतो असो आदार आनी जायत्यो देणी आमकां दितलो. जेन्ना आमी ह्या भावार्थान जियेता तेन्ना आमी देवाचो मोग अनुभवूंक पावतले हांव आमच्या कुटुंबांत समाजांत आमच्या वावराचे सुवातेरूय आमी देवाचे मोगाचे साक्षीदार जावंक पावतले हांव. तर आज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करतना देवाचो विस्वासी मोग आमच्या जिवितांत मागुया. देवाचेरूच ओकोण भावार दवरून आनी देवाचें राज आमच्या उतरांनी आनी कोडण्यांनी परगटूंक ह्या पवित्र मिसा भेटेन आमी देवाची कृपा आनी बोळ मागुया. आमेन.